मोगाचनो थोड्या दिसाच्या विरामा उपरांत परत तुमचे मुखार तुमचे सवाल आमची जाप या आंकड्याक तुमकां मोगाचो स्वागत. पोरण्या सोल्ल्यांत पयलो बूक जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथ. हांगासर उसवाडा विशयांत उल्लेख आसा. तर उसवाड म्हळ्यार कितें? देवान पयलें उसवाड रचलो कित्याक? तर ह्या सवालाक जाप आयकूंक आमी आतां तयार रावया. देवान पयल्या दिसा उजवाड कित्याक रचलो हें एक सवाल आमकां उपजोवंक पुरो. आमकां कळीत आसा की उत्पत्ती ग्रंथ आमी वाचता आसतना पृथ्वेच्या शिमा वयर काळोख दंपून आशिल्लो आनी देवाचो स्पिरीट उदकाचेर आशिल्लो. अशें आसतना खंडीत जावन देव जावन आसा उजवाड, कशें आमी जुआंवच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता. अध्याय 1:3 आमकां सांगता की देव जावन आसा उजवाड आनी ताचे थंय काळोखूच ना. त्या देखून जें कितें देव रचता तें सगळें तो उजवाडान तो रचता. आनी त्या देखून देव पयलें रचता उजवाड. आमी सांगूंक जायना की उजवाड देवान रचलो म्हणून, पूण उजवाड देवान अस्तित्वाक येवचे बरी केलो. म्हणजे देवच उजवाड जाल्यार ताचे हजीर पोवन येता आसतना काळोख नपयस जाता आनी उजवाड सगळ्यांनी फंगता. त्या देखून आमी पळयता की देवान उजवाड रचूंक ना, रचलो म्हणलो शब्द वापरूं ना, पूण अस्तित्वाक आयलो. देवान म्हळें उजवाड जावं दी आनी उजवाड जालो. म्हणजे काळोख आशिल्लो थंय उजवाड जालो. आतां पयल्या दिसा देवान उजवाड आसा केलो. त्या देखून आमी पळयता की देव रचता आसतना सगळें तो उजवाडांत रचता. दीस कसो आखेर जाता, सांज जाली आनी सकाळ आयलो हो पयलो दीस. म्हणजे सगळो दीस देव रचता आनी सांज आसतना तो ताचे रचनेचें काम तो संपयता. अशें आसता उजवाडांतच सगळें देवान रचलां. आनी उजवाड जावन आसा देवाचें नेसन म्हणून आमकां किर्तनांत वाचूंक मेळटा. देवाचें नेसानच जावन आसा उजवाड. उजवाड जावन आसा देवाचें हाजीरपण. देव जावन आसा उजवाड आनी ताच्या उजवाडांत आमी चलता. अशें आसतना जरी तर देवान उजवाड रचला जाल्यार तोच उजवाड आनी ताचें हाजीरपण आमकां दाखयता. म्हणजे जें कितें तो रचता थंय ताचें हाजीरपण आसा. आनी हर एक संगती देव रचता आसतना तोच उजवाड आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणजे हर एका रचनेंत देवाचो उजवाड फांकला. अशें आसतना उजवाड येता आसतना काळोख आपापींच धांवता. म्हणजे काळोख उजवाड काळोखाक भायर उडयता, नाश करता. अशें जावन आमकां कळीत आसा जरी तर आमी देवाच्या उजवाडान चलता जाल्यार आमी उजवाडाची भुरगीं जाता. आनी देवूच उजवाडाचें उगम हें आमकां जुआंवत ताच्या वांचेलांती आमकां सांगता. जेजून सांगिल्लीं उतरां जावन आसात, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जीं कोण उजवाडान चलतात ती देवाचीं भुरगीं, तांचे थंय काळोख आसचो ना.
चड आनी चड गुणायंत आमी पळयल्यार ही उतरां देवान रचली सृश्टी सगळी ताच्या उजवाडान भरिल्ली जावन आसा, कित्याक देवाची महिमांस आमकां ताच्या सृश्टेंत पळोवंक मेळटा. आनी कितल्या अपुरबायेचे देवान उजवाड पयल्या दिसा रचलो. अशें आसतना जी कोण उजवाड दितात जावं पुरो सूर्य, चंद्र ह्या नखेत्रां देवान 4थ्या दिसा रचिल्ले जावन आसा. आनी उजवाडाची भुरगीं आमी जावचे म्हणटा आसतना आमकांय उजवाड जावन आसा देवान दिवचो तो एक सोर्स म्हणयात या ताचे तावन आमकां जें कितें मेळटा तें जावन आसा उजवाडांत मेळटा आमी म्हणयात. त्या देखून आमी पळयल्यार पृथ्वेच्या सिमाचेर काळोख दंपोन आसतना फकत देवाचो स्पिरीट आसल्या कडेन मात्र उजवाड आसलो. आनी हो उजवाड आतां सगळ्या सृश्टेन तो फंगता आनी काळोख तो धांवडायता या नापयस करता. आनी हाचे तावन आमकां कळीत जाता की देवान मनशाकी रचता आसतना ताणें उजवाडांतच रचलो आनी तो उजवाडाचो जावन ताणें आमकां सर्वांकी रचला. अशें आसतना देवच उजवाड आनी ताचें हाजीरपण आमकां तो शिकयता. देवाचें नेसानन्स जावन आसा उजवाड आनी देवाची महिमा जावन आसा उजवाड. आनी जेजू रुपांतर जाता आसतना आमकां कळीत आसा जेजूचें नेसानन्स उजवाड जावन तें बदललें. अशें आसतना आमच्या जिवितांत तोच उजवाड देव सदांच फांको दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा.